कृष्णा हरे कृष्ण. सो मी प्रेयर्स करून स्टार्ट करूया. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामी नित्यनामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो फिर एक डिवोटिल है मग फोन आयले बेंगलोर फोन येवनु बारी कष्टार आशिल तो आनु नाला मेगेल पुत्ताले कोण की रेकमेंड केल के रेकमेंड कोण मेगेल नाव सांगले की ये डिवोटी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करायची एस्ट्रॉलॉजी करा तुगेला पुत्ताक म्हणून हांव तागेले जातक पळयता आशिल्लो. जातक पळयतना तक आयुर्वेद ट्रीटमेंट आनी जाता आसा जाल्यार तो चल्लो भक्त्यांनी करता, भक्त्यांनी चंदायर करता. मात्र घरकड आयलारी फोनारी बसचे सगळो दीस शिकचाना करचाना वाजूचाना कसानेना. सो एकदम ने ते जातकांतू हांव पळोवन सांगली की लॉंग स्टोरी शॉर्ट हांव सांगले ते चलले अण्णाक की हे जातक कशें म्हळ्यार हे चल्ल्यान फुडल्या जन्मांत तूं भक्ती केला तस जावन तो आतां थोडे देवाल भक्तीनी आसा. तो ल्हान कसो सांगता म्हळ्यार तो चल्लो देवस्थानात चमकल्यार एक नमने डिवोटीशे पुरे जप करचे कीर्तन करचे हें करचे. मात्र घरकड आयल्यार फोन घेवन बसचे कंप्युटरार बसचे सगळो दिसू लढाई करचे कसं नाही आयकुचे ना. म्हणले हे फुडल्या जन्मांत हे चल्ल्यान कसं केला म्हळ्यार तागेले गुरूक अपमान करून भायर काडला गुरु जावचे खातीर. तस जावन हे जन्मांत ताण केलेले भक्तेच पळय फुडले तेवे आसता का जाल्यार ताण केलेले वैष्णव अपराध कसा नस पळय. तस जावन तागेली बुद्धी कवर्ड आवृत जाल्ला म्हणून ते पळयतना मागीर मस्त जनाल जातक पळयला. जातक पळयतना आमगेल पुरे जनाल स्थिती तशींच. आमी पुरे जन भक्ती आसा तज्जोटू आमगेले वायट अभ्यासूय आसा. आमगेला पुरे जनाल कसन प्रॉब्लेम कसन आसा पूर्व संस्कार आमगेल फुडल्या जन्म संस्कार आसा पळय पाप पुरे आमगेल वैरी आमगेल भक्तीक आड येतದೆ. हे टॉपिक दुखना महाराज टॉपिक येता. सो मस्त जन्मांत आम्ही साधन करतरी प्रति जन्मांत शुद्ध जाता वतरी तुम्ही हे जन्मांत कितले शुद्ध जाता पळय ते पॉइंट अर्थ करून नेक्स्ट लायफांत तेजान भक्तीन तू वैर येवका जाल्यार डिसिप्लिन मुख्य अपराध करच्या नज
तर हांव सांगले नंतर तो चेल्ला ल्हान म्हणलें कसं म्हळ्यार तूं सांगील करेक्ट आमी कुंभकोणम चमकलें ती तमिळनाडांतू थंय आमी पाम लीफ इन्स्क्रिप्शन पळयलें त्या चेल्ल्याले आणि ते ब्राह्मण त्यांनी सांगली कसं म्हळ्यार हो चेल्लो एक्झॅक्टली फुडल्या जन्मांतू तागेले गुरूक द्रोह करून ताणें मठ टेक ओवर केलेले म्हूण पुरे नमण्यातू आता मी कृष्ण लिलेंत पळयत की 18 मुख्य राक्षसान कृष्णाक अटॅक करचे आसा आणि भक्तिविनोद ठाकूर सांगता कसं की 18 मुख्य वायट गुण असं पळय हे राक्षस रिप्रेझेंट करताचे सो ते आमी कळत वापस वापस आयकताली आमकां कळतं की कसल कसल नमने आमगेल भितरी अपराध असता म्हणून सगळ्यात पयलीं मुख्य अपराध कसं म्हळ्यार आमी जप करतना कॉन्सन्ट्रेशन ना तितल्यान कळटा आमगेल भितर कितलें पाप आसा म्हणून सो आमी जप करतना कॉन्सन्ट्रेशन जायना मायंड थंय वता मायंड हांगा वता ते पाप लक्षण म्हळ्यार आमगेल्या मनांतू आनीक शुद्ध भक्ती येयनी शुद्ध भक्ती म्हळ्यार देव पुढे पळोवंक घेता आतां कसं विंगड कसं आलोचन करची कसं लायका म्हण ते विचार शुद्ध एक तत्व एकच विचार येवची ताई विंगड कसं हांव जप करतना कॉन्सन्ट्रेशन ना न्ही मन आनीक पाप आस म्हूण तशें आमी भागवत समजावन शिकतना तत्व एवं यो वेति तत्वतः भगवद्गीतेन सांगता कृष्ण म्हळ्यार एवं यो वेति तत्वतः तत्वतः म्हळ्यार कृष्णाल्या विशयान आमी अशी क्लियर असता की ते परम सत्य आमगेल्या मायंडांत अशी बसता की विंगड कसं आमगेले फुडले पाप वृत्ती पळय विचार म्हळ्यार आमी पुरे एक एक नमने विचार असता हांव तो हांव वो म्हगेल मना अशें आसा तशें आसा हें पुरे आमगेले फुडले कर्मा निमित्त आमगेले पुरे आमी दिसता आमकां नॅचरल अशी आमी थिंक करची नॅचरल हें न्ही हें आमगेलें पूर्व कर्म हें सो तें शुद्ध जावताय कंप्लीट शुद्ध जावताय आमकां आमगेलें मन चॅन्टिंगांतू परफेक्ट फोकस जायना गौर गोविंद महाराजांनी सांगता की तुम्ही चॅन्ट करतना देवा लुडगा सेवन ऑलमोस्ट येवका रणनियन आमगेल्या मायंडांतू पाप बसला ते प्रेम आनीक उद्भव जायना भाव येयना आमगेलो हार्ट क्लीन जायना तें जातक मुख्य कसं म्हळ्यार आतां आमी प्रभुपादाले इतले शिश्यांक पळयताच आमगेले गुरु महाराज जाले भक्ती राघव महाराज जाले मागीर कितले की प्रभुपाद डिसायपल्स आसा जय पताका महाराज आसा भक्ती चारू महाराज गोपाल कृष्ण महाराज राधानाथ महाराज लोकनाथ महाराज आनी पुरे पळयला री आनी पुरे फुडल्या जन्मांत तितले मस्त मस्त जन्म दाखोवन तितले भक्ती करून आयले तांणी आतां गौर गोविंद महाराजाक प्रभुपादान फर्स्ट टाइम पळयतना तूं संन्यास घेतला हॅव यू टेकन संन्यास फर्स्ट टाइम पळयतनाच म्हळ्यार तागेलें साधन थंय पावलें तो ताणें गोविंद महाराजान संन्यास दिता म्हणटान प्रभुपादान तुम्हाला कृष्ण महाराजान पुरे सांगले की ही इज अ नियोफायट तो नवो आयलो ताका तूं संन्यास दिता एक दीस भितर म्हणून प्रभुपाद म्हणलें ही इज नॉट नियोफायट यू आर नियोफायट ताणें भक्ती स्टार्ट करचें तूं भक्ती स्टार्ट करता सर तूं प्रभुपादा पळयतना कळटा न्हू कोण भक्ती लेवलांत खंय आसा म्हणून तो भक्ती करता ताण कितली की जन्मा दाखोवन भक्ती करून ते शुद्ध परफेक्ट केला ते त्याच्यान संन्यास नॅचरल आतां आमगेलो जातक पळयतनाची आमगेल्या मठांत पुरे संन्यास दिता पळय जातक पळोवन वची कसं लायक ते फुडल्या जन्मा दाखोवन वची ते साधन करून हांगा पावला तो बहुनाम जन्मनामंते जन्मान्म प्रपद्यते तशेंची आनी पुरे तसं नमने भक्ती करून आयल्यांची त्या लेवलार पावल्यांची तशें तांकां संन्यास म्हळ्यार नॅचरल
कशें त्याच्यावर पुरो जनांक सक्सेसफुल जायनीच पुरे प्रॉपर डिसायपल सक्सेसफुल जायनीच जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜಲ್ಲೆಂಚಿ तांगेले पूर्व कर्मांतू आणि प्रभुपादाले आणि या जन्माचे साधने दोन्ही ಒಟ್ಟು मेळून तशी भक्तिराघव महाराज वन ऑफ दी जेम्स प्रभुपाद डिसायपल्स आंतू त्यांनी जन्म घेतलेले कॅनडांतू ऑटावा कॅपिटल लागी ते पयर वचून आयलो म्हळ्यार एक 15 दीस थंय टूर केला हांवें योगा टूर केले मस्त योगा स्टुडियोसांनी वचून प्रोग्राम केले आणि काफी मस्त लायक रिस्पॉन्स आशिल्ले आणि महाराजाले अम्मा बहिणी पुरे आसा ते ऑटावा ते क्युबेक प्रॉविन्स भारी थंड तें तुम्ही अमेरिका जावो युरोपा जावो कॅनडा जावो विजीट करनी म्हूण जाल्यार ते आलोचन करचे की कश्ट कितले थंड म्हूण सुरसुरो स्नो पळयता आनी बारी चंद दिसता मागीर स्नो म्हळ्यार कंटाळ येता कशें आमगेले इंडियान पावस आनी वत म्हळ्यार कंटाळ येता की पळय हांगा स्नो म्हळ्यार कंटाळ येता ते इंडियान समर म्हळ्यार वत म्हळ्यार त्यामुळे मंगळूर खंडापटे होऊन गेलो सगळे कॉन्क्रीट करून तशींची सो महाराजान ते खंडापटे स्नो महाराजान आशिल्ले कडेन सो तांणी समरांतू मस्त वूड कट करचे करून रेडी दवरचे म्हळ्यार विंटरांतू तांकां विंटरांत तांकां मस्त वूड जाय जाता ते कंटिन्युअस हिटिंग तू गॅस आनी घाली येता गॅस हिटर आनी खंडापटे मारी गॅस वता तेच खातीर तांणी वुडन हिटर्स यूज करचे सो महाराजाक राईट लेग थोडे पोलियो आशिल्ले आनी महाराजान ते वूड आनी वूड कट करून तांणी रिवर हांतू न्हंयत सोडचे रिवरान सोडचे आनी ते फ्लो जाता विंगड कडेन सो तशी तांणी कटिंग करचे मागीर जनरल वॉज अ व्हेरी हार्ड वर्किंग आनी सिन्सियर एक कसं म्हळ्यार महाराजाले हॉरोस्कोपांतूची जातकांतूची संन्यास योग आशिल्लो तो मस्त प्रभुपाद डिसायपल तांगेले जातकांतूची संन्यास योग आसा तो प्रभुपादाने सांगचे तशींची प्रभुपादाने सांगचे कसं म्हळ्यार तुमकां कृष्णान स्पेशली जावन आमगेल खातीर हे मुवमेंटा खातीर हरे कृष्णा मुवमेंटा खातीर कृष्णान तुमकां एस्पेशली एका टायमार पुरे जनांक पेटयला म्हूण तो भक्तिराघव महाराज सान आसतना भारी रिलिजियस जावन आशिल्ले तांणी तांगेले अम्मा आजीगे तांगेले अम्मानी बहिणी तांणी आजीगे डेडिकेटेड डिवोटेड क्रिश्चन कॅथलिक सो कॅथलिक बॅकग्राऊंड आता मस्त जन थंय तुम्ही पळोवचे गेल्यार ಕೆಲವು प्रिन्सिपल्स आशिल्ले कॅथलिक्स आसाचे क्रिश्चियन्स आसाचे म्हळ्यार विंगडांक चांग कोरका म्हळ्यार एक विचार एक आसा तांतूंत कोण सिन्सियर जावन आसता पळय तांकां देव डेफिनेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस हाडता सो भक्तिराघव महाराजाक त्या जाणा सान आसतना तांणी मिशनरी स्कुलांतू पेटयले तो मिशनरी स्कुलांतू ही वॉज अ मिशनरी सो तांणी फुल कॅथलिक एज्युकेशन केल्लें एक वर्स न्हय साधारण एक 10-12 इयर्स फुल क्रिश्चन एज्युकेशन जालें तांकां
आता गंमत कसं म्हणणारी पूरे एज्युकेशन जातरी महाराजानं ते क्वेश्चन करू सुरू केलं. आता देव म्हणाला ताका एक नाव आहे गॉड 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 म्हणा कसं नाही आमचे केले गॉड होय तांगेले गॉड म्हणाले ताका एक रूप नाव ताका एक रूप रंग क्रिश्चियन आणि मुस्लिम सांगतो प्रॉब्लेम कसा म्हणारे तांगेल धर्म अंतू प्रेम म्हणाल ना. आता मी पहिले एक चर्च चमकले त्यांची कुबेक ते कॅनडा अंतू हळली चर्च भारी चंद आणि एदूर एक क्रॉस आरी जीसस आले ग्रँड मदर तिक क्रॉस आर घाला म्हळ्यार एक हे मूर्तीने घालून आणि एक नमने हार्मोनी घालचे एक नमने दुखार पळसतानी तर महाराजांना अशींची हांगा भक्ती म्हळ्यार ह्या नमने दुःख कसं नाही म्हळ्यार तुम्ही चर्चा केल्यार ते एक नमने हार्मोनियम पॅट ते कोणकी एक चर्च आरे सो महाराजाक देव म्हळ्यार देर इज समथिंग बेटर. देव म्हळ्यार अशी दुःख कसं नाही ह्या नमने सगळो दीस जे म्हळ्यार देर शूड बी सेलिब्रेट. मागीर महाराजान पळयलें कसं म्हळ्यार आनी कोण ते चर्च आसता पळय चर्च चलयतले सगळो दीस तांणी स्मोक करता आसूच. सो चर्चा भितर बयसून राखून लेक्चर दिवची ताई भायर कितलो वेळ आसा तितलो वेळ स्मोकिंग आसूच. सो महाराजान निमगेले हे खंयची धर्म बा कसं नाही करूयात तुम्ही नॉन व्हेज खाऊयात सिगरेट स्मोक करूयात खाली चर्चा लेक्चर दितात मात्र चंदारस. सो महाराजान हे बरें पळयतना तेन्ना हरे कृष्ण मुवमेंट महाराज तेन्ना पुरे आनी पुरे जन येयले बारी यंग आसतना 17-18 म्हणटना आनी पुरे जनी यंग तेन्ना हे हरे कृष्ण हे पीस. सो प्रभुपादाला एक दीस कशें जालें म्हळ्यार प्रभुपादाल मनान तूं सॉरी भक्तिराघव महाराजाल मनान तूं ह्या पुरे क्वेश्चन्स आशिल्ले आनी तागेले ताजे वयरी तांगेले संन्यासी वगन आशिल्ले. सो तांगेले गर्लफ्रेंड हें तें बरें कसं ना हांगा कशें म्हळ्यार गर्लफ्रेंड ना म्हळ्यार तूं कशें की समना म्हूण मेंटली तूं आनी की समना म्हूण गर्लफ्रेंड नासल्यार महाराजाल तशें न्ही गर्लफ्रेंड आनी कसं ना आशिल्ले. महाराज डिवोटेड क्रिश्चन जावन आशिल्लो आनी ते चर्चान तूं अशी पळय क्वेश्चन्स महाराजान इतलो पॉयंट ते सांगले की महाराज पूरे चंदार वाजला पूरे जीसस बगे पूरे चंदार वाजून असे आणि तांतू मुख्य कसं म्हळ्यार महाराजान सांगले कसं म्हळ्यार जीसस पळय जीससान खंय चर्चा बैसून लेक्चर दिवची खंय ना. जीससान लेक्चर दिवचे चर्चांत न्ही जीससान खंय जन खंय काम करता पळय एग्रीकल्चरल तनला पळय फील्ड्स कसं आसा एग्रीकल्चरल फील्ड्स जनाल गद्द्यांत थंय वचून बैसून जना पुरे ಒಟ್ಟು करून थंयची जनाला उलोवचें आशिल्लें. सो जन तांगेले काम करता आशिल्ले आनी जीससान वचून तांकां प्रचार करचें आशिल्लें तांकां देवाल बगे प्रचार करचें आशिल्लें. तर भक्तिराघव महाराजान निमगेल की तुम्ही हे खंय करता आसाची जीससा फॉलो करता तुम्ही हे क्रिश्चियनिटी की चर्चियनिटी म्हूण निमगेल ताका. चर्चियनिटी म्हळ्यार पुरे चर्चान तूं जावका म्हूण भक्तिविनोद ठाकुरान सांगचे आसा की मठमेदी जावं नका. मठमेदी म्हळ्यार मेगेले टेंपल बेस्ट मेगेले टेंपल पुरे. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान हे सांगचे आशिल्ले टेंपल्स ओपन करतले बाग बाजारांत. नाव माय टेंपल हॅज बिकम ए जॉयंट मेस. जॉयंट मेस म्हळ्यार हे गवडे संन्यासी पुरे सकाळी उठान मंगल आरती पुरे करचे मागीर 4 घरां वचून भगवती भिक्षान देई म्हणचे
कसं मेळटा की ते घेवन येवचें आनी लाय करून रांदप करून खावचें. ते कोणाल काम ते ग्रहस्थान. ते ग्रहस्थान ते तागेलें घर म्हणून आसता. जाल्यार संन्यासी म्हणालो तर आमगेलें आमगेलें घर, आमगेलें चर्च, आमगेलें देवस्थान म्हणून गट्टी बसला रे. तें संन्यास धर्म, वैदिक धर्म हाजे विरुद्ध. तशींच भक्ती राघव महाराजांनी सांगलें की हें क्रिश्चियनिटी न्ही, हें चर्चियनिटी. तुमी खाली चर्चाक मागीर चर्च फंड करच्याक, चर्चाक वापस रिडेव्हलपमेंट करच्याक, खाली फंड रेज करच्याक. तो हें एक प्रॉब्लेम महाराजान पळयलें. इतले पुरे महाराज जाले क्वेश्चन्स आसतना एक पाटी महाराज रोडार वता आसतना आमगेले हरे कृष्णा डिवोटीज एक व्हॅनार आयले. तर महाराजान सांगची गंमत आसा की यांनी व्हॅनार येतरी तेदन कशें आशिल्लें म्हळ्यार आनी एक 20-25 डिवोटीज, यंग हरे कृष्णा डिवोटीज, यंग शेव करून सॅफ्रॉन घालून 15-16 वर्सां चालले पुरे. तांणी पुरे भगवद्गीता घेवचे आनी 20 जणे एक नमने मिलिटरी कशी प्लेनार दोकून पॅराट्रुपर्स उडताची जंप जंप मारताची तशींच आनी पुरे एक नमने रोडार येता म्हणटना जनाक भिवोका तशी इतले बुक्स घेवन जंप करून ते दोकून पुरे जना डान्स करून हरे कृष्णा पुरे कीर्तनांनी करून पुरे जना बुक्स दिवचे. तशींच महाराजान फर्स्ट टाइम पळयतना आनी व्हॅनार दोकून इतले पुरे डिवोटीज डान्स करता आसाची, कीर्तन करता आसाची. महाराजा पळोवन भारी इंट्रस्ट आयले. हें कोण बाबा अशी देवाक ग्लोरिफाय करता आसाची. सो एकल्यान पॅम्फलेट दिलें ते. ते टेम्पल लागींचे सेंटरांत तांगेले प्रोग्राम आशिल्ले ते दीस मॉन्ट्रियलांत. सो तांणी पुरे ते प्रोग्राम येयाची म्हूण सांजे. तर महाराजान पळयलें, पॅम्फलेट पळयलें, भगवद्गीत पळयलें, भगवद्गीत वाचिल्लें. महाराजाक भारी इंट्रस्ट आयलें. हें कसं ना बाब. तर महाराजान हें पळयतना ते महाराज आश्रमांत चमकले म्हळ्यार ते टेम्पलांत चमकले प्रोग्रामांत. ते टेम्पल म्हूण ना आशिल्लें तेन्ना कशें न्ही खंयी टेम्पल आनी ना आशिल्लें. ते एक सेंटर आशिल्लें. तर सेंटरांत आनी पुरे डिवोटीज कीर्तनांनी चलतस भगवद्गीतांनी वाचिता आसाची. तर महाराजाक टेस्ट करता आशिल्लें आनी साधू वय की नहीं की कसं नाही म्हणून. तर महाराजान म्हळें ते आश्रमांत मातशी वचून पळयतना तांगेले पुरो जनाल अवंगले लांबत आशिल्ले ते पुरो जनाल सॅफ्रन अवंगले. तांचेटू ते तांगेले कौपीन आशिल्ले. कौपीन कंताश्रितो पुरे कौपीन घालून आशिल्ले. तो ते पळयतना महाराजाक आश्चर्य जावन महाराज म्हणलें हे दीज आर सेंट्स आनी पुरे संत म्हणून. तर महाराजाक कन्फर्म जालें की आनी पुरे शुद्ध डिवोटीज आनी श्रेयस मार्गारी श्रेयस आनी प्रेयस म्हणून श्रेयस डिटॅच जावन आसाची. त्या पळयतना महाराजा भारी खुश जाले. आनी कौपीन घालता म्हळ्यार खाली दाखोवची न्ही. मागीर महाराजान पळयलें की आनी स्मोकींग ना, लोसूण ना, पियाव ना. सो महाराजान सांगिल्लें की आनी तांकां पुरे कृष्ण म्हणलें कसं म्हूण तितलें 100% कोणाकय गोतना. कळ्ळें कोणाकय भागवत भगवद्गीते एंड टू एंड गोतना. प्रभुपादान कितलें सांगलां की तितलें गोतस. सो प्रभुपादान कितलें सांगिल्लें की पळय तितलें गोतस तांकां. मात्र कितलें गोतस की तांणी भारी सिरियसली एप्लाय करता आसाची. भारी सिरियसली एप्लाय करता आसाची. सो महाराज त्या पळोवन भारी खुश जाले की तांणी कितले तांकां संपूर्ण जावन फुल्ल गोतना.
तिथले जाऊनही त्यांनी चंद करून अप्लाय करता असाची. अंकत मुखार सुन आणि संपूर्ण आणि हे बुक अंडरस्टँड केल्यार कितले फॉलो करूं येता बा म्हणून अंतू डेप्थ मस्त सर म्हण तन महाराज कन्विन्स जाले. तर महाराजान इमिडिएटली थंय शिफ्ट जाले आश्रमाक. तर महाराजाला अम्मान मस्त ट्राय केले सांगच्याक म्हळ्यार तूं क्रिश्चन आम्ही हे आमगेल धर्म नाही अशी तशी तर म्हळ्यार तांणी बारी मात्र महाराजाला अम्मान तिगेले सिन्सियरिटी पळयले एकदम सिन्सियर. महाराजाला माझी कितें असते ऑटावांत सो आता ती मायापुरांनी येता. महाराजाला बहीण आसा ती मायापुरा येता डिवोट चॅन्टिंग आनी करता. सो बारी एक नमने प्रेम लगाव पुरे आशिल्ले. सो आतां कशें म्हळ्यार महाराजान ते आश्रमान शिफ्ट जातरी हे जाता जातना 1975 म्हणटा महाराज डिवोटी जाले. सो प्रभुपादा लास्ट डेज आमचो. सो 1976 अशें म्हणटना महाराजान पुरे डिवोटीज आवत मागीर थंय तेदना त्या टायमार थंय मोस्टली संकीर्तन तदन पुरे डिवोटीज म्हळ्यार संकीर्तन डिवोटीसच. पुरे जणे महाराज डेली भायर वचचे आशिल्ले कीर्तन करचे आशिल्ले. कीर्तन करचे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करचे आनी जना रिक्रूट करचे. सो बारी एंथुजियाझम मस्त आशिल्ले. सो मागीर कशें जाता म्हळ्यार महाराज पुरे जणांक न्यूज येता की प्रभुपाद न्यू वृंदावन येता असं म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद खंय वता म्हणटा न्यूज कळल्यार एक नमने जन पिशार लागचे. प्रभुपाद हंगे येता वचका 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 वचका. सो महाराज न्यू वृंदावन प्रभुपाद न्यू वृंदावन येता अशें 1976. सो तेदना पुरे डिवोटीज न्यू वृंदावन चमकले. थंय पुरे जनान समरांतू भायर पुरे जनान कॅम्प घालून रावचे. ते रूम्स आनी मस्त नाशिल्ले तेदना खाली भायर एक कॅम्प घाल्ले आनी राबले. सो सो महाराज पुरे जणे ಒಟ್ಟು करून पुरे डिवोटीज कार घेवन न्यू वृंदावन चमकले. आणि न्यू वृंदावनांतू प्रभू महाराजान दीक्षा घेतली. सो दीक्षा न्यू वृंदावन टेंपल जातरी मागीर महाराजाक तेदना म्हळ्यार भक्तीन येवन 1-1.5 वर्ष जाले इतल्याची. तेदना 1-1.5 वर्ष म्हळ्यार डेली एवरी डे 8 hours भायर वचून संकीर्तन करचे. दॅट वॉज इट. हिंगड कसं नाही लाईफ ना तांगेलें म्हळ्यार एकच जस्ट भक्ती म्हळ्यार सरेंडर्ड भक्ती. तर महाराजाक तेदना आनी म्हणलें कशें की आमकां पुरे जणे मायापुरा वता आसाची म्हण 1976 मायापूर. महाराज बारी यंग आशिल्लो तेदना. सो मायापुरा सो तांणी एक डिवोटीसान तेदना बारी फेमस ते एक फुल प्लेन डिवोटीज आशिल्ले. वन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट टू कॅलकटा फुल प्लेन डिवोटीज. सो ते प्लेनांत मंगल आरती गौर आरती पुरे आशिल्ले. सो ते फुल प्लेन डिवोटीज दे लँडेड इन कलकत्ता. आणि तुमकां 1976 तेदना ऑफकोर्स प्रभुपादाल मुवमेंट पिकअप जाता आशिल्ले. तेदना ते देवानंदान फिल्म केलेलें तें दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम. त्या फिल्म जातरी मस्त जनाक हरे कृष्ण पळयल्यार आनी गांज मारतले म्हणून. सो तशी नांव वायट आशिल्ले. सो तशें जावन हरे कृष्ण मुवमेंटा मस्त वर्स लागले इंडियांतू वयर येवच्याक.
आत्ता इस्कॉन म्हळ्यार पुरे जने एक चांग अभिप्राय आसत इंडियांत. चांग अभिप्राय आसत जाल्यार तेदना ते परे भारी कश्ट आशिल्ले. सो त्या प्लेनार तांणी पुरे जने कलकत्ता पावलेंची आणि महाराज फर्स्ट टाइम इंडिया येयलो. आणि तेदना आत्ता पुरे फिस्ट पुरे मेळटा मायापुरांत. पिझ्झा, इडली वडा पुरे मेळटा. तेदना खाली राईस दाल तितलेच. राईस दाल खिचडी तितलेच. आणि तेदना कॅनडा वॉज वन ऑफ दी कॉमनवेल्थ कंट्रीज. कॉमनवेल्थ कंट्रीज म्हळ्यार ते विजा अगत्य नाशिल्ले. सो महाराजान हांगा येतना महाराजाक विजा अगत्य नाशिल्ले इंडिया येतना. आनी तूं कितले काळ राबयत. तांचो गंमत कसो म्हळ्यार महाराजान तांणी लँड जातरी तांकां तेदना कलकत्ता टू मायापूर आत्ता 4 गंट लागता. तेदना आनीक टायम लागता आशिल्ले. तितली इजी टॅक्सी मेळचें ते आतां तूं बूक करून कॉल करून तेदन फोन आनी खंय. तेदना एक ट्रंक कॉल म्हणचे आशिल्ले. एक फोन बूक करता तूं फोन कॉल बूक करता आशिल्ले. आतां तूं कोणा लागीं 24/7 उलयत. तेदन कसो नाशिल्लो. सो तांकां ते लँड जातरी ते देखून ते वचच्याक सादारण 1 दीस लागता आशिल्ले. सो ते लँड जाले कुडले संडे फिस्ट कलकत्ता टेंपला देखून तांकां इतले एक बॉक्स हलवो दिल्ले आनी तुमगेले 1 दिसा ते वचच्याक हें खायची म्हूण. तो महाराज म्हळ्यार की हय देवाला आशिर्वादान म्हाका लायक हलवो मेळ्ळो इंडिया येतरी. खाली 1 दीस खाली हलवो घेवचो. सो तेदन खावचे पिवचें न्ही तितले इजी नाशिल्ले. तो महाराजान ते मायापुरा लँड जातरी तो मायापुरा वतरी मायापुरान तूं तेदनचे फोटो पळोवक अब्बा डिवोटीज जालें एंथुसियाझम पळोवक. आनी तेदन ते लाँग बिल्डींग आनी रेडी जाता मात्र. ते लाँग बिल्डींग मायापुराचे कसं आसा राबचें ते पुरे रेडी जाता तितलेच. सो ते पुरे रेडी जातना महाराजान ते लँड जातरी थोडे फेस्टिवल जाल्ले. मायापूर फेस्टिवल आनी पुरे जाल्ले. भारी एक्स्ट्राटीक आशिल्ले. तेदना तांणी एक अनाउन्स केलें की आमकां आतां हांगा नवें टेंपल आनी जाता आमकां हांगा पुजारी जाय, प्रिचर्स जाय, कोणा राबच्या जाता म्हणून. तो महाराजाक तांणी सिलेक्ट केली की महाराज कलकत्ता एअरपोर्टार आयले वापस रिटर्न फ्लायटार. तें गंमत आसा. ते कलकत्तान तूं डमडम म्हणलें एअरपोर्टान नांव डमडम म्हणून न्हू तुमी आयकून आसता डमडम एअरपोर्ट. ताका डमडम म्हणचे कसो म्हणल्यार ते सगळो दीस शूटिंग रेंज इंडियन आर्मीचे ते डम 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 म्हणून बुलेट्स सावंड दिसता तशें ताका डमडम म्हणून ते एअरपोर्टान नांव ते महाराजान सांगचें इट्स कॉल्ड डमडम एअरपोर्ट बिकॉज ऑफ पीपल शूटिंग. सो ते कॅलकटांत कसो जालें म्हळ्यार ते महाराज एअरपोर्टांत आसा. महाराजाल चेक इन जाला लगेज आनी घालून जाला चेक इनांत. ते एअरपोर्टा भितर तांणी अनाउन्स केलें डिवोटीसांक कोणें आसा वॉलंटियर्स आमकां मायापुरा टेंपलाक आमकां वॉलंटियर्स जाय. कोणी राबतलो आसला रे कोणाले विजा प्रॉब्लेम नातला रे. तर महाराजान म्हळें मागीर कॅनडा विजा म्हाका दिसना विजा जावका म्हणना तो हांगा राबयता. तो महाराजा लगेज कॅनडा आयले वापस. महाराज वापस मायापुरा चक्कलो. सो ते एक की महाराजा पूरे सामान आस पळय खाली एक पासपोर्ट सोडला रे बाकी सब कुछ कॅनडा आयले ते. आनी महाराज वापस मायापुरा चमकलो. तेदून ऑफकोर्स पुरे जने खाली सॅफ्रन अवंगले घालचे आशिल्ले. सो महाराजान तेदना भारी मस्त वर आसा थंय
नामहट्टा प्रीचिंग केलं. महाराजान बेंगॉली शिकलो. बेंगॉली शिकून ते राईस फील्ड्स पडा. राईस फील्ड. सो हे साधारण 76 दकुन 1994 16 years महाराज इंडियात आशिल्लो. 16 years मायापुरांत. सो मायापुरांत ते लागीं विलेजेस कसन आसा थंय गद्दे वच्चे. कसं महाराजान सान आसतना त्या जिससा विशय सांगिल पळय की जिससान गद्दे वचून फार्मर्सांक हांकां तांकां पुराय जाणांक कशी प्रचार करचे आशिल्ले. सो तशींची महाराजान कोण दाखयल की कशी हे प्रचार कोरका म्हणून. तो महाराजान तेंची मनांत घेवन तशी घेवन पॅम्फलेटांनी करचे, चंदुकोन प्रिंट करचे, भारी सिस्टमॅटीक महाराजांत. हे कोणा साध्य आसा? कोणाल भितरी लस्ट ना की लस्ट म्हळ्यार भौतीक फॅमिली भौतीक गंमत करचे ते एक इंटरेस्ट ना की पळय तांकां मात्र साध्य. सो ऑफकोर्स प्रभुपादाले आशीर्वाद मुख्य आशीर्वाद निमित्ताची हे पुरे साध्य जालेले. सो महाराजान तो महाराज ते फील्ड आवचे ओव्हरनाईट आणि ओव्हरनाईट ते काद्यांतू थंय न्हिदोचे. तेदन आलोचन करूं कितली जळार हें तें विंदुरू पुराय. बट महाराजान थंय विलेज टू विलेज वच्चे आशिल्ले. विलेज टू विलेज नामहट्ट. तो ते नामहट्ट म्हळ्यार मायापुरांत आतां एक नामहट्ट व्हडली बिल्डींग जाला जाल्यार तेदन विलेज टू विलेज वचून प्रचार केलेले स्टार्ट केलेले महाराजान. महाराजा कसने कष्ट आयला रे ते गाद्दे न्हिदोका जावो ते वचका जावो सायकलार वच्चे चमकुचे घंटगटल्यान चमकुचे आनी प्रोग्राम करचे. तेदन कार हें ते रोड पुरे ना आशिल्ले. सो इवन जयपताका महाराज तेदन सायकलार वच्चे आशिल्ले आनी सायकलार प्रिचींग करचे आशिल्ले. सो तशींची महाराजान विलेज टू विलेज वचून थंय मस्त वर्स तशी विलेज प्रोग्राम केलेले भारी एक्स्टॅटीक. महाराजाल कीर्तन पळोवका एकदम एक्स्टॅटीक कंप्लीट. आतां महाराजाला इतले सालिग्राम आनी आसा डेली पूज करताची डेली एकदम प्युरिटी एकदम महाराजाला हास्य पळयल्यार भारी खुशेर हास्य महाराजान हासतना एक हास पळोवका भारी खुशी. सो महाराजान थंय मस्त वर्स प्रचार करून आज थंय नामहट्ट बिल्डींग म्हळ्यार जाला. तो विलेजान तो विलेज टू विलेज मस्त प्रिचींग केला महाराजान. आनी एक इन्सिडेंट जाल्ले तेज्यात तरी महाराज फेमस जाला. तो महाराजाल राईट लेग थोडे पोलियो आशिल्ले. सो एक दीस मायापुरांत कशें जालें म्हळ्यार थंय मुस्लिम्स थोडे आशिल्ले तांणी डेकॉयट्स पुरे तांणी मायापुरांत हें अंग्रेज मंदिर इंग्लीश हांगेलांतू ते डिटीज कसन आसा राधा कृष्ण कसन आसा ते पुरे भांगराचे आनी तांकां हिंदुइजम एगेन्स्ट आशिल्ले. सो हांणी कसं केलें म्हळ्यार एक दीस प्लॅन करून हे मुस्लिम्स आनी येवन अटॅक केले टेम्पलाक. तो टेम्पल अटॅक करतना तांकां ते राधा कृष्णाल मुर्ती जाय आशिल्ले. सो महाराजा कुडगा आसायले की प्रभुपादान कसं सांगिल्लें की द deities आर नॉट डिफरंट फ्रॉम कृष्णा. सो तुम्ही deities राधा कृष्णाक प्रोटेक्ट करचे खातीर you should be ready to die. You should be ready to give your life.
तो महाराजाक ते हुडगासेले प्रभुपादाने सांगिल आशिल्लें म्हणून. सो आनी पुरे जाणी तांणी ते टेम्पला भितर वता आशिल्ले. थंय मायापुराचे आत्ताचे टेम्पल आसा पळय, ते 1976 तो चल्लेले. तो हे 1994 1992. सो ते अटॅक करतना तो महाराजाक प्रभुपादान सांगिल्लें उडगासेले की डेटीज हे कृष्णूची हांव तुगेले प्राण दिवन प्रोटेक्ट करता हे डेटीक म्हणून. म्हळ्यार अशी न्ही, म्हळ्यार डेटीज आमी अनेक डेटी दवरयात मागीर पूजा करयात तें वचचो, तशी आलोचना करनी. महाराजान कसं आलोचन केलें, व कृष्णूची अँड वी हॅव टू प्रोटेक्ट कृष्णा. वृंदावनांत कशी ब्रजवासी तांगेल माइंडसेट आसा पळय तशी आमी प्रोटेक्ट करता म्हणून. तशी महाराजान त्या टायमार तांगेले अगेन्स्ट फायटींग सुरू केलें. आनी फायटींग करता 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 तांतूंत एकलो कसो आशिल्लो, तो बॉम्ब घेवन राबिल्लो ते. सो ताणें अशी हात अशी हलयले ते काण अशी, म्हळ्यार बॉम्ब एम करचे कशी ते बॉम्ब ओपन करचे अशें केलें. महाराजान पळयलें तो कसो की हात अशी हलयता असो मात कसो म्हूण कळ्ळी. ते उड्डयले ते उड्डयतना महाराजाले रायट पांया वयरी ब्लास्ट जालें. ब्लास्ट जातना महाराज कितले की फीट मार्क्स चमकलो, एक 15 फीट की मागशी एक नमने वयर वाऱ्यार वचून तो लँड जालो. तो लँड जातना महाराजान ते लँड जातना महाराजान चॅन्ट करूं सुरू केलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तशी साधारण 1.5 घंटा चॅन्टिंग केलं. 1.5 घंट्यानंतर पुरे जण डिवोटीज आयले, धांवन धांवन आयले. म्हळ्यार त्या डेकॉइट्सांनी चमकल्या, पुलिसांनी आयल्या. साधारण 1.5 घंटा जालें तें, 1.5 घंटा जालें. सो पुरे जण डिवोटीज कोण कोण इंजर जाला, कोण कोणाक लागला, कोण कोण ते पडला, पुरे जण डिवोटीज सोदीत आशिल्ले कोणें आसा कोणाक हॉस्पिटलाक व्हरका म्हूण. तेन्ना भक्ती राघव महाराज थंय मुलांत थंय म्हळ्यार तेदन तांगेलें नांव राघव पंडित दास म्हणून, आनी संन्यास घेवन आशिल्ले. सो ते पळोवन आशिल्ले. पळोवन आसतना मागीर पुरे जण डिवोटीज चमकले, महाराज महाराज इतलें रगत आसा, इतलें रगत आसा, इतलें रगत आसा म्हूण. रब्बाची म्हणून तांगेले शोल्डर धरून उकळचो ट्राय केलो. उकळचो ट्राय करतना महाराजान निमगे तुगेलो रायट लेग खंय आसा म्हणून. महाराजाल रायट लेग ना, रायट पांय ना. ते पांय नासतना अंतील आसतना महाराजान सांगलें, महाराज इतलें चॅन्टिंग तूं बुड्डून आशिल्ली की महाराजान म्हणलें की म्हाका तें फील जायनी म्हणून. म्हाका तें कळयनी की म्हगेलो पांय गेलो म्हणून. तें आयकून पुरे जण आश्चर्य जालें. तुगेल चॅन्टिंग हरे कृष्णा तो तितले पावर आसो की तुगेलो पांय गेलो तें तूं कळनी. सो हे महाराजाले एक की महाराजाल भितर कसं शक्ती आसा पळय, भक्ती ते दाखयता. एक पाटी मेघल एद्राकची एक सनू चल्ला आयलो आनी म्हणलो महाराजाक की महाराज तुगेलो पांय ना. कृष्णा महाराज हासचे, महाराजान हासचे, हसता हसता सांगचे की ओ कृष्णा टूक इट अवे, कृष्णा टूक इट अवे. आणि महाराज हसता हसता सांगते की what is not necessary for you, Krishna will take it away.
what is not necessary for your bhakti. So त्या पळयतना आजी के मायापुरांतू महाराजाक त्यांनी हिरो ऑफ मायापूर म्हणतात. इज लाईक द हिरो ऑफ मायापूर. तो महाराजानं he lost his leg, but त्यावेळी एक कृष्णाला आशीर्वाद म्हणून त्यावेळी एक कृष्णाला आशीर्वाद. आणि आजी काही पुराजने डिवोटी सांगता की महाराजाला ते प्रीच करची त्या सीरियसनेस पड़ा महाराजाला ते मायापुरांत एक विलेज आवचून एक विलेज आवचून प्रीच करची म्हणाले. ही वॉज लाईक फायर. सगळे गांव टू गांव महाराजान प्रीच करचे आसले. ते मात्र नाही, आता इंडियान यूथ प्रीचिंग इतलं फेमस झाला इंडियान. जाल्यार ते फर्स्ट यूथ प्रीचिंग आजी के स्टार्ट केलेले महाराजान कलकत्ता टेम्पलांत BYS म्हणून भक्ती वेदांत यूथ सर्विसेस म्हणून. आणि तांतुले डिवोटीस ते दुखून ट्रेन जालेले मणिपाला आयले. सो तशें आमगेले मुवमेंट स्प्रेड जाले ते मणिपालांत. सो भारी एक नमने यूथाक अट्रॅक्ट करच्याक आजी के महाराजान ते प्रोग्राम स्टार्ट केलेले BYS. द फर्स्ट पॅम्पलेट यूथ प्रोग्राम कशें करका म्हणाल फर्स्ट स्टार्ट केलेले महाराजान. त्या मागीर राधेश्याम प्रभून आजी के सांगतास की पुनांतनी आमकां कोत्तास की कितले लायक टेम्पल जाला आता यूथ प्रीचिंग इंडियान तो तितले फेमस जाला. तर राधेश्याम प्रभून आदी के सांगतास की भक्ती राघव महाराजान कसं टेम्पलेट दवरलेलं की पळय यूथांक कशी प्रीच करका म्हणून. आम्ही आजी काही त्यांची टेम्पलेट फॉलो करता साची. म्हणे भारी एक कसं म्हणताची व्हेरी सिस्टमॅटिक. तशी महाराजाक अनफॉर्च्युनेटली 1993 तो कसं की पोलीस केसांनी जावन कसं की डिवोटीसाल मध्ये तो प्रॉब्लेम आणि जावन महाराजाक कोणगे एक एस्ट्रोलॉजरान सांगितलं तदनंतर तू 16 इयर्स इंडिया या ना म्हणून. तसे आम्ही महाराजाक मेळच्याक हांग वचचे आशिल्ले नेपालांत आम्ही नेपाला वचचे आशिल्ले. तो नेपाला मेळ्ळो. मागीर 2006 महाराज वापस इंडिया आयलो. आणि आता महाराजान डबल PhD केला ऑलरेडी. तो महाराजाला मेन गोल कसं म्हणाले आता महाराजा कळली की प्रभुपादाले फर्स्ट महाराजा मेळताना महाराजान सांगितले भक्तांची की प्रभुपादान आमकां खाली एक 4 टेम्पल करून एक थोडे डिवोटीस करचे हे प्रभुपादाल गोल नाही आशिल्ले. प्रभुपादाल गोल कसं आशिल्लें म्हळ्यार सगळे वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियस जेवका ताचे खातीर आमी एक आयडियल विलेज करका. सो महाराजान मस्त रिसर्च करून गीता नगरी म्हणून एक SS प्रभुपादाला त्या भारी रिसर्च केला महाराजान. तंतु आमगेले हरे कृष्ण मुवमेंटाक 4 स्टेप्स आसा. त्या महाराजान भारी चंद करून एलॅबोरेट करचे आसा की फर्स्ट कसं न्याय संकीर्तन तो जनाक डिवोटीस करका जाल्यार फर्स्ट तांकां सुकृती जाय. ताचे खातीर कीर्तन करचे बुक डिस्ट्रीब्यूट करचे कीर्तन करचे बुक ताने हरे कृष्णा एक पटी पुणी ऐकला रे देवाला नाही तो डिवोटी जायनाशी आसचे पुरो. बट एटलीस्ट तेगेल सुकृती तेगेल भक्ती स्टार्ट जालते अज्ञात सुकृती मेळटा. तर प्रभुपादान सांगचे की त्यांनी एक अप्रिशिएट केल्यार पुरो म्हणून तो दिस इज द फर्स्ट. तो महाराजान हे गीता नगरी वाजून प्रभुपाद हॅड 4 वेव्स. सो फर्स्ट इज मास संकीर्तन.
तो इतली जन बुक्स घेऊन इतली जन हरिनाम ऐकताले तुला मागीर कशें जाता. सेकंड इज टेम्पल मुवमेंट. म्हणल्यार तांतूंतल्यान डिवोटीज जावन मागीर तांणी एक टेम्पल बांदली तांची. फर्स्ट इज मास संकीर्तन, मागीर टेम्पल मुवमेंट. टेम्पल मुवमेंट जाता थर्ड कशें ना मास इनिशिएशन. तुगेलें टेम्पल जाता रे मागेलें मठ रेडी आनी हांव गट्टी खावचें पिवचें न्हिदोचें न्ही. सो मठ टेम्पल येता तरी इतले डिवोटीज जाव का तुमकां लक्ष गटल्यान डिवोटीज जाय. तुगेलें टेम्पला संडे फिस्टा जनान भोवन भोवन येवका तशी. सो तशी थर्ड कशें म्हळ्यार रे स्पिरिच्युअल इनिशिएशन मुवमेंट. मात्र ताजे नंतर कसं ना वर्णाश्रम धर्म मेक वृंदावन विलेजेस हे प्रभुपादाल इन्स्ट्रक्शन अशें. तुमगेले सिटीन तूं मस्त डिवोटीज जाता तरी then we should be able to make our own Krishna conscious village. महाराजान इंडोनेशिया वचून इंडिया अमेरिका इंडिया वीजा प्रॉब्लम जाता तरी महाराज इंडोनेशिया चमकलो. इंडोनेशिया वचून महाराजान ते यूथ प्रीचिंग स्टार्ट केलं वापस. आणि गंमत कसं म्हळ्यार ते 4 years ते देखून स्टार्ट केलं ते बीज घालून ही स्टार्टेड द प्रीचिंग इंडोनेशियान. तो मागीर कसं जालें मस्त चल्ले आनी मस्त चलयो ते बाली आयलँडांत आनी ते मस्त मुस्लिम कंट्री न्हू. सो 1-2 आयलँडाची हिंदूस. सो ते बाली वचून प्रीचिंग केलें. ते प्रीचिंग करता कसं जालें म्हळ्यार ते साधारण 50 बॉयज 50 गर्ल्स आशिल्ले. सो महाराजान सांगले की आता तुम्ही वापस वापस तुमगे फॅमिलीज वचून लाईफ वेस्ट करची पशी तुम्ही वाडिकोन घेऊन तुम्ही एक विलेज कराची म्हणून. सो त्यांनी पुरे जणे वाडिकोन घेऊन त्यांनी एक विलेज बांधलं गीता नगरी बारू म्हणून. साधारण एक 200 एकर लँडर भारी चंद असतं गाव. ते इलेक्ट्रिसिटी आणि ना सोलार पॅनल्स मात्र. सो थोडे सोलार पॅनल सारे त्यांनी चलत असत भारी एक नमने. ते हांव चमकलेलो 2003 हातून. ते सकाळी साधारण मॉर्निंग प्रोग्राम आणि जाता तरी साधारण एक 8 घंटे येतले ते एक बुल असता ते एक एत्तिना गाडी. ते एक ताजितले काय येता ते क्लॅप मारला रे ते बुल्ली येवन एक गाडी अशी दवरन ते गावांत कितले साधारण एक आता साधारण एक 45-50 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಸಾಚಿ पूरे जनाल गरकड होते. तो 9 घंटे ऑफरिंग कृष्णा तो 8 घंटे के पूरे गरकड होते 8 दुःख 9 होता आणि पूरे घेऊन येतात पूरे जण ते गाडी येरी थोडे दवरतात तांगेल गरकडचे ऑफरिंग एव्हरी डे. आणि ते ऑफरिंग देवाक ऑफर करतात. ऑफकोर्स देवाक ते कृष्णाक ते किचनान तू ऑफर करताची मात्र पूरे गरकड वचून येतात. सो तसं एक नमने विलेज. आता इतले डिवोटीज झाले की 300 की 350 डिवोटीज असाची आता 14च्या पुरा. ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया तांकां एक विलेज स्टेटस दिला. म्हळ्यार तांगेले पंचायत आस तांगेले जेल आस पुरे डिवोटीज. सो डिवोटीसान मेळनूच ते सगळे गांव बांदिले. तर हे महाराजाल ड्रीम. ताचे खातीर महाराजान गुरुकुल स्टार्ट केला मायापुरांत लँड. सो भारी कष्टारी महाराजाक जितले कितले डोनेशन्स येते की हांव पळयलें लास्ट टायम कसं डोनेशन आयला रे महाराजान ते गुरुकुलांत पुरे महाराज डोनेट करतास. सो महाराजान म्हाका टेक्स्ट केलेलं की एक पटी की ये वैदिक कल्चर वैरे का हमको वापस
वेदिक सोसायटी बंदू का हमको वेदिक गुरुकुल अगत्यस म्हणजे आमगेले कोण स्टुडंट्स सब त्यांनी भारी स्ट्रॉंग असो काम त्यांनी वेदिकली त्यांनी बिल्डअप जाव का वेद मागीर भागवत हे परे सान हेजार दुखणुची योग astrology ज्योतिष हे परे शिकोन strong devotees with brahminical strength त्या केदन डेव्हलप जाता पळय सो हे भारी भारी इम्पॉर्टंट सो आम्ही पुरे जणे हे महाराज आले हे मुवमेंटाक हेल्प कोरयत आम्ही पुरे जणे इंटेन्सली ऑफेन्सलेसली चॅन्ट कोरका हे मुवमेंट वाडोवका लेकिन प्रभुपाद आले डिझायर असेल की असल एक आम्ही गुरुकुल कोरका एज्युकेशन कोरका आणि आम्ही पुरे जणाके भक्तींतू भागवत आणि वाचून सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग हे कोरका सो ओवरऑल हे महाराज आल मिशन पुरे उरलं येतं बट दिस इज इज ओवरऑल पिक्चर and we are very grateful की आमका आमगे लाइफान महाराजान आमका कृष्णा कॉन्शियस दिला इनिशिएशन दिला गायडन्स दिला आणि तशींची त्यांची गायडन्स सारी आमगेले एक एज्युकेशनल आयुर्वेदिक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ओपन कोरका म्हणूची हांव PhD करता सर महाराज आले डिझायर फुलफिल करच्याक की एक वेदिक कॉलेज आयुर्वेदा योगा एस्ट्रोलॉजी हंतपुरे रिसर्च और एक नमने डीप रिसर्च जावनो असल एक नमने इंस्टिट्यूशन कोरनो आणि पूरे जने इंस्टिट्यूशन आशिल पूरे जने स्टुडंट्स आणि दे शुड ऑल बिकम डिवोटीज एंड दे शुड सर्व द कृष्णा कॉन्शियस सो हे आमगेला गोल आणि भक्तिराघव महाराजाला हे मिशन कसं नसं सो दॅट इज व्हेरी डीप प्रभुपाद्स मूवमेंट सो वी शुड ऑल try to understand ये 4 waves गीता नगरी कसं नसतं ये महाराजाल मेन गोल की पुरे जन डिवोटीज जातना हे आमकां 4 गोल्स कळ्ळारी 4 वेव्स कळ्ळारी मागीर आमी प्लॅन करूयेत की आमी कशी हातू कॉन्ट्रिब्यूट करूयेत कशी हे सोसायटी बिल्डअप करूयेत म्हणून ऑल राईट महाराज आतां मायापुरांत आसा ही इज डुईंग हिज 3rd PhD नाव 3rd PhD in 3rd PhD in village social engineering social life so महाराजान ऑलरेडी गुरुकुल इंडोनेशिया असताना इतलं प्रीचिंग करताना गुरुकुलावेरी गुरुकुल आणि ते पंडॉक पेसांतरण म्हणून मुस्लिम्स गुरुकुल ते हिंदू गुरुकुल आशिल्ले पुढे कन्वर्ट जाला सो ताजेर रिसर्च केले इंडिया तर गुरुकुलावेर रिसर्च केले आता सोसायटी वेर रिसर्च करतास की खंयची सोसायटी कृष्ण कॉन्शियस जावनस की त्या सोसायटी इज हॅपियर ऑल